Welcome to Garden of Glory, where we encounter the living Word of God. Today's message is for the forgotten, the fallen, the ones who feel far from grace. Romans 11 reveals a truth that will set your soul on fire. God has not rejected you. Stay with us. रोमकारांक पत्र ओवेसोर 11 वळी 1 ते 15. इस्रायल पोरजेचो उरलोलो जोमो. देखून विचारता, देवान आपले पोरजेक सोडून दिली जायत कोदींच जावं नजो. तर हांवूय इस्रायलकार, अब्रामाचे संस्थेचो, बेंजामिनाच्या कुळाचो. देवान हे पोरजेक पयलींच थावन आपली म्हूण घेतल्या, तर ताणें तिका कोशीच सोडून दिवंक ना. एलिजाची खबर काडून पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें नकळोत तुमी. देवा मुखार इस्रायलाचो गुन्यांव करून ताणें अशें म्हणलें, सर्वेस्परा, तुज्या प्रवाद्यांक ताणें जिवेशी मारले आनी तुज्यो वेदी मोडून उडयल्यो. उरला तो एकलोच हांव, आनी म्हजोय जाल्यार ते जीव काडूंक सोदतात. आनी देवान ताका कितें जबाब दिलो? बाला मुखार दिंबी मोडूंक ना तसले 7,000 दादले विंचून हांवें कुशीन काडून म्हाका दवरल्यात. तशेंच आतांय देवाचे दोयाळायेन विंचरोल्यांचो एक ल्हान जोमो आसा. दोयाळायेन मोळ्ळां म्हणटोच तांच्या कोरण्यांक लागून न्हय अशें जालें. नाजाल्यार दोयाळाय आनीक खंय उरली म्हणटोच कितें? इस्रायल पोरजां सोदतालीं तें तिका मेळ्ळें ना, पूण विंचून काडलोल्यांक तें मेळ्ळें. हेरांचीं काळजां निबोर जालीं. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, देवान तांकां जोड मोनाचीं केल्यांत. आयचो दीस पर्यान दोळे आसून तांकां दिसोना, कान आसून तांकां आयकोना. तशेंच दाविदान म्हणलें, तांचें जेवण तांकां फास जावं. दुसऱ्यांक मांडोल्या जाळांत तींच फारो, दुसऱ्यांक मांडलोल्या आडकोळींक आदळोवन तींच खाला पडूं. दुसऱ्यांक घाल्ली भिरमोत तांचेरूच पडूं. तांकां दिश्टी पडना तशें तांच्या दोळ्यांचेर काळोख येवं. तांचो फाटीचो कोणो सारको बागोवलोलो उरूं. इस्रायल पोरजेची फुडाराक येवची नवसोरणी. तर हांव विचारतां, तीं पांय आदलोवन पडल्यांत खरें, पूण तांचे निसंटोण जावचे खातीर पडल्यांत म्हूण सांगचें? केन्नाच ना. पूण तांच्या गुन्यांवांक लागून विदेशांक तारण मेळ्ळें, आनी जुदेवांनी आतां उर्बेन तांची देख घेवंक जाता. तांच्या गुन्यांवान आख्खें मनशाकूळ गिरेस्त जालें जाल्यार, आनी तांच्या अविश्वासीपणान विदेशांक सुभाम आशिर्वाद मेळ्ळो जाल्यार, सगळो जुदेव लोक भावार्थ धरूंक पावतलो तेन्ना कितलो ओदीक व्हड जावचो ना सोमेस्तांचेर देंवतलो तो आशिर्वाद? तर तुमकां विदेशानो अशें सांगता, हांव विदेशांचो धर्मदूत म्हणटोच ह्या मुण्यारपणांत म्हाका अभिमान भोगता. आनी म्हज्या इस्रायल पोरजेंतल्या भावा भयणी मदें नाटकाय वाडोवंक
आनी अशें तांचे मदल्या कांय जाणांक तारण फावो करूंक हांव पावूं म्हूण म्हजी आशा. ती भावार्थां थावन कोडसोरून मनशा कुळाक जर देवाशी येवंक फावो जालें, ती आपुणूच भावार्थ धरून देवाशी परतून पावतलीं तेन्ना हाचो अर्थ कोण म्हणचो? खरेंच खरें, मेल्लीं मनशां नव्यान जिवंत जाल्यान म्हणपाचें. God's plan didn't stop with rejection, it moved through it. Just as He preserved a faithful remnant in Israel, He is preserving you for a purpose. You may feel broken, distant, disqualified, but you are not rejected. You are part of His remnant, chosen by grace, destined for glory. This is a divine invitation. Come back to the fire. Come back to the calling. The garden of glory is still blooming for you. Lord, rekindle every cold heart watching this video. Let your Spirit breathe life where hope was dying. May we walk boldly, knowing we are chosen, not forsaken. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.